बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. बापान मुझे अधीन दिल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडाय न्हये बगर निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण म्हाका धाडलेल्याची खुशी. मोगाच्यानो हो आदवेंत काळ क्रिस्तच्या दुसऱ्या येण्याक म्हणजे आमकां जिवंत आसलेल्यांक तशेंच येदोळूच देवाधीन जाल्ल्यांक सासणेक जिवीत फावो करच्याक नितीकर्त जावन येवच्या क्रिस्ताक स्विकार करूंक तयार करचो काळ. जेजू नितीकर्त जावन येताना एकल्याक सयत ताणें होगडाय न्हये म्हणली बापाची खुशी जारी करूंक तो आशेता. हाका निदर्शन जावन आयच्या वंजलांत जेजून लोकांक शिकोवच्या सांडून गेल्या बकऱ्याची वफार लागू जाता. तर मोगाशानो तें सासणीक जिवीत आमचें करून घेवंक तशेंच नितीकर्त जावन येवच्या क्रिस्ताची काकूळट जोडूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज सांत आम्रोजाचें फेस्त. इटालियंतल्या मिलान शहरांत तो आर्चबिशप जावन आशिल्लो. ताच्या शिकोवण्या वरवीं आगस्तीन कन्वर्टी जालो, बिस्प जालो, एक दोतोर जालो, सांत जालो. कशें एका याजकाच्या बऱ्या जिन्यांनी शिकोवण्या वरवीं दुसऱ्यांक देवा थंय ओडूंक जाता म्हणलें हाच्या जिणेन आमकां दिसपाक मेळटा. तर ताची तसो उडास आमी काडटना तेच्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमी भेटूंचें बलिदान सरेस्परा देवा बापा मांडचे खातीर आमची बदकां आमी ओळखून घेवया. हांव फातकी सर पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनान चिंतून तोंडानुसार वायट आदरांनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो भगवंतान संवकार मरीक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. Sonia
तुयो देवा भाग्यवंत अमरोजा क्रिस्ती बावरताचो शास्त्री आनी दिरादी गोवळी तुवें केलोय तुजे पयसो बाजान वायन तिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके गोवळी उपजाय आमच्या समेळांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया मुझे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे फारीपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकांक सरीसपराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यात सरीसपराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें बरोवन येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सफट जावं दी, फोंड फोंडकुलां आसलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरीसपराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सरीसपराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर. आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. अख्खे मनशा कुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांत फुलाची सोबाये सारकी. सरीसपराचो स्वास ताचेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर चडून वस. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती वेळें बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सरीसपर आपले पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट बावळ्यांक तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा, ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोरोन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे बडकार. आपले आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गया, पृथ्वेच्या निवास्यानो सरीसपराक वखाणा. सोम्याक नावाडा, ताच्या नांवाक होगलाप दिया. आपले आमचो देव पदवेन येता. ताचे सडवणेचे विशयांत दिसान दीस परगट करा. जनांगा मदें ताची महिमा गया. सर लोकां मदें ताची विचित्रां गजया. आपले आमचो देव पदवेन येता. सरीसपरूस आमचो राजा, समेस्तांक न्यायनिती काल तो चलोवन व्हरता म्हूण जनांगा मदें परगट करा. आपले आमचो देव पदवेन येता. तर ताचे हुजरी सर सगळो उल्हासूं, अको संवसार आनंद भोगू. दर्यो आनी तांतले सगळे संतोषान गरजू. भुंयबाट आनी तांतले सगळे उल्हासाची बोब मारूं. रानांतली रूख झाडां संतोषाचो नाद उठोवं. आपले आमचो देव पदवेन येता. कित्याक तो येता संवसारांत न्याय नीत स्थापीत करूंक, नितीन लोकांची मुनसुबी करूंक, सताचे वाटेन जनांगांक चलोवन व्हरूंक. आपले आमचो देव पदवेन येता. उद्गार. Alleluia, alleluia.
सोमियांचो दीस लागीं पावला आपले आमची चडवण करूंक तो येता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. Mateo परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगूंक लागलो, तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया. तांचे मदले एकलो बोकरो सांडून वचत जाल्यार हे 99 दोंगरा सोडून सांडून गेल्ले एकाक तो सोदून वचना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तरी परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाच जायना म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचें उतार ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तण सुकता ताचें फूल बावता पूण देवाचें उतार सदांच बाळटा. आयकली ही उतरां तुमी आयल्या आयच्या पयल्या वचपान. तण सुकता ताचें फूल बावता पूण देवाचें उतार सदांच बाळटा. हें आयकल्या उपरांत एका ताळ्यान आमी जबाब दिली, आपले आमचो देव पदवेन येता. परतून आनी परतून आमी म्हळें. हाचो अर्थ कितें? देवाची काकूळट एक संपूर्ण तरान आनी विशेश तरान आमकां दिसून येवची क्रिस्ताच्या जल्मांतय. येदो व्हडलो देव मनशाचें रूप घेवन हाका बाळशा बरी तो जल्माता. देवाची काकूळट विशेश तरान हांगा दिसून येता. पयले स्वते तें दिसून येता कित्याक तें जावन आसलें देवाचें उतार. देवाचें उतार सदां बाळटा. मनशाचें उतार जावन आसा एका तरेचो दुवर. तांतूं चड ताका चड मोल ना. देवाचें उतार सदां बाळटा. देव उलयल्लो ताणें भास दिल्ली आनी ती भास क्रिस्ताच्या जल्मांत जारी जाता. देवाचें उतार बाळटा. क्रिस्त जल्म जावन आसा देवाच्या काकूळटीचो. देवाचें उतार मुख्य जावन मनशा थंय दाखोवच्या काकूळटीचो. देव काकूळटीचो देव सदां काल उरता. मनशाच्या पातकां बक्षिता. जनांगांत हांव जनांगाक तो काकूळटो दाखयता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी हाची साक्ष क्रिस्ताचो जल्म. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता एकल्याक 100 शेळयो आसल्यो जाल्यार तो ताका सरयतना एक शेळी चुकोवन गेली जाल्यार ताका खंत भोगता, बेजाराय जाता, दूख भोगता, पाटी येवंक घरा येवंक नाका ताका. त्या बोकऱ्याक सोदून आनी सोदून तो वेता. आमी हें भितर पळयलां. सुम्यान जेजू क्रिस्तान एका शेळी आपणाच्या कांद्यार घालून चलचें घरा. भोव सोबीत पिंतूर हें. देवाची काकूळट ह्या पिंतुरां आमकां दिसून येता. आमच्या मोती गाडयां लेट्स इमॅजिन दीस. कोण जावन आसा तो सांडून गेल्लो बोकरो आमच्या अंतस्करणांत दिश्ट घालया. मनशा थंय अस्कत गाय आसा.
चिंतें एकल्या बेबदें पोण आसा पियेता तो पिवचे नाका म्हूण चिंता पियेता पयस दवरचें म्हूण चिंता थंय सोंसून पियेता इल्लेशे पयशे मेळिल्ल्या वेळार ताणें करचें वर्तें काम जावन आसा पिवचें पियेता मात्र न्ही घराची देसवाट करता भुरग्यां बाळांक बेस्टायता मारता आमच्या समाजीन तशें घडटा कातोलिका मदें अशें घडटा तो कोटोगी न्हय तो एका कांटेच्या बोल्यान शिरकला तो बोकरो सांडून गेला कांटेच्या बोल्यान शिरकला भायर येवचें कशें म्हूण कळना ताका तिसऱ्यान गुळ्यारी दुखता इसल्यान गुळ्यारी तोपता ताका भायर येवचें कशें म्हूण कळना तस जाल्यार बोकऱ्याक तस जाल्यार मनशाक जेजू क्रिस्त आमचो गोवळी सोदून येता आनी तो मेळटा म्हूण असो ताका संतोश ना समाधान ना आमचो जेजू तसलो जेजू आयच्या वचपान आयच्या वांजेलांत आनी पयल्या वचपान आमकां दिसून येता एकल्या बेबदेपणाची संवय जावं पुरो आनी एक लैंगीक संवय जावं पुरो आनी कितें उलयतना ताका ताळ म्हणतल्या बऱ्या उलोवची संवय जावं पुरो आनी एकल्या मोसराची संवय जावं पुरो ताका बरी जिणेन जिवंक आशा आसा पूण तातूंत भायर येवंक जायना त्या बोकऱ्याक थंय इस्रायला गेल्यार तो ते मरभुमी म्हणल्यार बरें 60,000 थंय थंड चडना कांय इल्लें पांचवें एक कोलो मेळ्ळो जाल्यार बोकरो धांवता तो कोलो खाता तो कोलो खंय आसा कांट्याच्या बोल्यांत आसा तो कोलो खाताना कांट्याचे बोले ताका धरता तिसऱ्यान गुळ्यार तोपता इसल्यान गुळ्यार तोपता बोकरो थंय शिरकाता भायर येवंक जायना बोब मारता आमी जावन सांगताय बोकरे आमच्या अस्कतकायेंतल्यान भायर येवंक आशा आसा पूण जायना आमकां सोडयतालो कोण दिना सत न्हय देवाचें उतर सदां बळटा आमकां आसा तो गोवळी येता तो पोरवां ताचेर आमी भरोसो दवरी जाय सियोना पयस सभे त्या चळयेंत तूं भरोसो दवर तुजो गोवळी तुका येता कांट्या बोल्यांतल्यान तुका सुटयता इतलें मात्र न्हय आपणाच्या कांद्यार म्हाका सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक आपणाच्या कांद्यार घालता आनी संतोशान घरा वेता घरा वचून फेस्त करता कित्याक सांडून गेलो हांव बोकरो मेळ्ळा म्हणून पळया कितली सोबीत नाजूक उतरां ही ह्या संवसारांत तसलो देव आसा गाय तसलो सोडूनदार आसा गाय आमकां क्रिस्तांवांक तसलो सोडूनदार आसा इतली काकुळट दाखयल्या रे तुज्या जिणेचें परिवर्तन जायना मू केदाळ जाताले निमाणे झट्ट दिसा जाताले गी तुजी भुरगीं तुवें शिकयली मनशां ती संतोशान रिक्त आसतना तूं पाटी रावून तोंड बावून रावतलो गी तुका आतां दीस आसात कित्याक तूं परिवर्तन जायनाय कित्याक जायनाय तुका देवाची काकुळट ना गी तुका सोडयतलो ना गी तुका स्पिरीट ना गी तुका आशा ना गी कित्याक भायर येनाय तूं वो जावन आसा स्पिरीट आदवेंत आसा आज सांत आंब्रोजाचें फेस्त देवाचो तो गोवळी जावन आसलो तो मिलान व्हडलें शहर थंय आमकां कोवेंत आसा हांव थंय जियेलां थंयचो तो आर्च बिस्प ताची जिणी पळयल्यार गे रोमाचो गव्हर्नर जावन आसलो थंय मिलानचो बिस्प चलयल्या वेळार बिस्पाक कोणाक नेमक करचें म्हणून ते एक समज जाली जायतो लोक आसलो कोणाक नेमक करचें म्हूण कळून जायते पाद्रा ते सगळे आसले ते दाळे एकलो भुरगो म्हणटा आम्ब्रोज इज अ बिशप म्हणून आम्ब्रोज आमचो आम्ब्रोजा धरलो बिस्प केलो विशेष घडीत पूण तशें तो गव्हर्नर पूण सोडले आर्च बिस्प जालो आनी आपणाची जिणी सगळी सरेस्परा देवा जेजू क्रिस्ता करचेली ताच्या शिकोवण्या वरवीं ताच्या बरोवण्या वरवीं तो एक दोतोर जावन आसा आनी तो ताच्या त्याच इगर्जेंत सेर्मांव हांगसाना आसलो कोणशाक एकलो बोकरो बोल्यान शिरकल्लो बोकरो कोण तो अगस्तीन सांत अगस्तिनाची जिणी भोव कोटी चेडवां ताणें पाड केल्लें
एका चेडवा थंय भुरग्यां हाडलें ताका ताची जिणी विशेष तत्वशास्त्र प्रमाणे जाल्यार तो नास्तीक जावन आसलो, देवाके पती नासलो, सैतानाके पती नासलो, आपणाची खुशालायच करनासलो. ताचें उतार आंब्रोजाचें उतार ताच्या कानाक बली म्हणल्या बरी तोपता आनी तो उठता, जिणेचें परिवर्तन जाता. त्या देवाचें उतार बाळटा, आंब्रोजाच्या तोंडांतल्यान येता आनी अगस्तिनाक परिवर्तन करता. त्या कांट्या बोल्यांतल्यान अगस्तिनाक भायर ओडटा. अगस्तीन कितें जालो, तो कोठो मनीस, पातकी मनीस, देवाकच पातयेनातलो मनीस, समजा मोनी कसो तरणाटो भुरगो एक बिस्प जाता, एक बरयणार जाता, एक दोतोर जाता आनी देवा खातीर, मनशा खातीर, पुय सभे खातीर जायतो तो वावुरता. देवाचें उतार सदांच बाळटा, ते बालये बरी तोपता. खंय म्हणलें ना, जेजू क्रिस्त आमचो गवळी जावन आसा, कशें आमी सिरकल्यार आमकां सोडयता आनी सस्नाच्या जिविताक आपयता. आमेन. आमचे मोगाळ बापा, कानीक सावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालू तांचे तुझे बेसांव. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत, आसा कितें तुवेंच दिलें, भेटता आमकां ह्या बलिदानांत, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबें. सर्वच आमचे मोगाळ बापा, कानीक सावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर्पदेदा देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने पहिले आमच्या निके सेवेच्या आदारात सर्वेस्पोर्ते मान घेव. भोवमगाळ बापा, तुज्या नांवाची महिमा परगटोवंक पवित्रत्म्या भाग्यवंत आंब्रोजाचें मोन आनी काळीज भावार्थाच्या उजवाडान भरलें. ह्या पवित्र याज्ञाच्या भेटोवणे वरवीं ह्या स उजवाडान आमी भरूं, या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता, सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वयशामी करून फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेर आनी सस्नांच्या देवा, सर काळी आनी सवतय, जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो, वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमरस तुज्या भक्ताच्या मानाकी परस संभ्रमो, तुया पय सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकोवणी आमचे गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्माक तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती, निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dulbaranzo सर्वेस्पो
वेगाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी येतात ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कृष्ण मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें कालसी घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें रावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bort so good purgatorio. तुझ्या क्रूसा आणि पुनर्जीवन पोणावर वेतुवे आमकां सडरिलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेचे काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचे विस्तरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांस आमच्या भगवन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापान सगळे ह्या केवर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव म्हयनेची काकूत कर. तांकां तुजे श्रीगती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजोळी मुखामोड पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन जुजेती सोपोती भाग्यवन दम दिता आनी सांत आम्रोज आनी सरकारान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्यांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात आमची गांवक आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास संक्रांती आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पत्रां बोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या मागाडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान येतले आमकां तुझ्या उदार काकोतीन सरपतकांतली सुटय आनी सरकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुवें कुशोर मेळून तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुमी करूंचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Somi maka veshev dita prashanti torkat Somi maka abon vorta Somi musogori Kais maka unena Somi musogori प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा अमृत दितल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ताच्या गटयेन आनी बगेवन अमृताची देख घेवन तिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावय दावय वचूं आनी सरकार आमर जिविताच्या जेवणाची उतरां वरती घटसाण संपूर्णायन बगोवन ससनाक आमी दादोशी जावन तुमचो आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार प्रजाचे शीश करा पवित्र स्नान दिया आसा हा तुमच्या संगाता
धारच्या साक्षी करेस मागया आमी धन्या लागी धारच्या साक्षी करेस वसा प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा मोगाळ पुत्राक सोहरे आमकां बरी आशिर्वाद बगेर कृष्णाची कुरवेणीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.